आजची टॉपिक जावन आसा पवित्र आत्मो सगळें करता फकत देवाचे उतरा भितर. जेन्ना आमी विजिटा वयताय तेंगेले घडये व्हडले प्रॉब्लम जाय तेदोना तेंगेले व्हडलो प्रश्न जावन आसा. देव आमगेल्या मागण्या कित्या जबाब दिना. देव जावन आसा पावरफुल देव आनी तो आख्खो संवसाराचो जावन आसा जुईस. तेका लागून तो फाल्स मागणी आयकना केन्नाच दिना. तुवें जाण जावपा जाय पावरफुल पवित्र आत्मो जो तुका मिलाग्रे आनी ओज्जापान दितलो तो फकत देवागे उतरा भितरी काम करता. उतरा भायर तेको काम करूं जायना. तेका आशा आहा करूंक म्हळ्यार ते कडेन जायना कित्याक देवागे उतर आनी तो एकूच. एक सिंपल एग्जाम्पल घेयल म्हणटो तूं मोटरसायकलीन वयता सो तुका म्हळ्यार एक्सिडंट जालो. तूं ते एक्सिडंटाक कंप्लेन घेवन हूंय वयतलो पंचायतान वयतलो आनी तांकां सांगतलो चोय सरपंच हे चोय मोटरसायकल एक्सिडंट जालें तें मातशें चोय कितें करपा आहा तें चोय आनी म्हाका हॉस्पिटलान व्हर मगे सगळें रोगत बी येता तें दिसती पडना. तो म्हणटलो प्लीज हें आमच्यान करूं जायना. हें कंप्लेन घेवन पुलीस स्टेशना वच. तें तुगे सुडसुडीत आप्रासाद करतलो ना तुवें म्हण तूं तुका मातशें चुरचूर नाय हा तू दिसती पण मग असतात केसो जालो आणि मग मोटरसायकल डॅमेज जाल दिसती पण मातशें चुरचूर नाय. ते म्हणटा आम चुरचूर हाय आमकां आदार दिवपा जावो म्हळ्यार हे आमगे कायद्या भितर ना. हे कायदे पुलीस स्टेशन कोता. पुलिसां म्हळ्यार ते तुगे रोकडेच आनी उरपे बरीत कोताले आनी तूं हेचो कंप्लेन घेवन केन्ना पंचायत वचपाना केन्ना टावन प्लॅनिंग वचपाना केन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वचपाना. तूं तें कंप्लेन घेवन तूं ऑटोमॅटीक पुलीस स्टेशना वयता आनी पुलीस स्टेशनार तुगेले सगळे कितें प्रॉब्लम ते आप्रासाद ते सॉल्व करतले कित्याक तेंगे कायदे जावन आसात तें काम करूंक. सो पंचायत आपल्यागे उतरा भितर काम करता वा आपल्यागे कायद्या भितर काम करता आनी पुलीस स्टेशन आपल्यागे कायद्या भितर काम करता. आर्गांची जोक. सो पुलीस स्टेशन पंचायतागे कायदे उजार करना आनी पंचायत पुलीस स्टेशनागे कायदे उजार करना कित्याक तेंगे उतर सेपरेट हेंगे उतर सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटागे उतर सेपरेट. तूं केन्ना उदका कितें प्रॉब्लम आसल्यार तूं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बोलो वचून तांकां झगडपाना मुगे उदो लीक जाता इतू दीस म्हाका उदो ना तेका लागून तूं मातशें ये आनी ते म्हणटा चोय आमगे इलेक्ट्रिकल कितें आसल्यार सांग हे तुगे प्रॉब्लम्स घे उदका डिपार्टमेंटा कित्याक आमकां ते टूल्स आनी ते पाणी देखून नाय. सो आमकां आदार दिवपा जावो म्हळ्यार आमकां जायना कित्याक आमगे कायदे दुसरे. तूं हे कंप्लेन घेवन उदका डिपार्टमेंटा ते तुगे आप्रासाद करता कित्याक तांकां सगळी पदवी आनी बोळ आहा तुका जाय तसो आदार दिवपाक. आनी तुवें केन्ना हें कंप्लेन घेवन वचपाना. उदका कंप्लेन घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन घेवन उदका डिपार्टमेंट ती भाशेन तुवें केन्ना करपाना. सो रोंग लोकां कडेन तुवें तो मागणें गायलें संस्थान देखून धाकले अधिकार आहाय ते रोंग मागण्या जबाब दिनाय. तेच भाशेन जेनेसीस 1:1 जो देवान आख्खो स्वर्ग आनी पृथ्वी रचला आनी संसार रचला आख्खे पृथ्वीचो राजा मुखार तूं तो मागणें गायना तो तुगे मागण्याक कितको जबाब दितलो. तुवें जायत मागणी केलें रोंग मनशां बोले गायलें तेका लागून ती मागणी तुगेले देवा बोले पावल नाय तो कितको जबाब दितलो. तुवें तो एक कंप्लेन बरयलें तुगे एक्सिडेंटाचें आनी पंचायताक दिलें तो तें काडून कचऱ्या डब्यांक उडयतलो. ते मागणें केन्ना पुलीस स्टेशनार धाडपाना तेगे काम न्हू तें तुगे मागणें कचऱ्या डब्यांक कित्याक रोंग मनशां मुखार तुवें गायलां. तेच भाशेन तुवें जाण जावपा जाय सोर पोतेदार देवा बोले तुगे मागणें पावल ना हेच मतलब तुवें तेजे मुखार गायलना तेका लागून तुगे मागण्या जबाब ना. पावरफुल पवित्र आत्मा आशें जाय तुका आदार दिवपा तुका पेकोवपा बेसान म्हळ्यार तेका तें जायना कित्याक तेजे बोले ते मागण्या पावल ना. देवूय आपल्यागे उतरा भितरी काम करता. आर्गां जेजू. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें जाण जावपाचो फाल्स मागणेय देव घेयना. एक टावन प्लॅनिंगा बोले गेलो आनी तुवें टावन प्लॅनिंगा सांगिल्लें चोय म्हाका एक मरे दुरीक बांदपा जाय. ते म्हणटा व्हेरी गूड आमी तुका रोखडें क्विकली कोताय म्हळ्यार म्हाका तें दुरीक मरे 100 मेत्र वयर जाय. तो म्हणटा 100 मेत्र आम लायसन्स दिनाय दुरीक काडपाक. तो म्हणटा म्हाका जाय कित्याक जाय तुका 100 मेत्र कित्याक आमगे शेजार दुस्मान म्हाका तेगे तोंड देखून चोवपा नाका म्हाका 100 मेत्र वयर दुरीक जाय.
तो म्हणटलो ना ते भाशेन आमच्यान करूं जायना तुज्यान हे दोळ दुरी काण ते तुगेले शेजऱ्या गेले वारें आनी सिनरी ब्लॉक करूं जायना ते भाशेन कायद आहा तुज्यान ते करूं जायना तेका लागून आमी 1.5 मीटर टू 2 मीटर हायट आमी दिताय तुका ही स्पेशल सेक्युरिटी रिजन आम तेजे व्हड देखून दुरीक काडटाय म्हळ्यार हे भाशेन नॉर्मल आम परमिशन दिनाय तुवें तो देवा मुखार पेटिशन गायलें मागणें गायलें आनी त्या मागण्या तो फाल्स मागण्या जाबाब ना आर्गां जेजू तुवें म्हळ्यार जाय तसो देवा सांगतलो इतू वर्सां तें कोण जायत वर्सां फाल्स मागणें केलें मो तें मागणें रायट जायना तें रॉंग मागणें सिंपल एग्जाम्पल दिल्या तू तो पुलीस स्टेशनाक गेलो आनी पुलिसां सांगलें मागीर बायलेक आनी भितर घाल जेला ते म्हणटा कित्याक ती रान ना तो म्हणटा रान ना ती रान ना जाल्यार तूं कांकणाक आनी तूं रान मरे कित्याक तेचो कायदो ना बायलेन रांदूंक जाय मग कायद ना तेका लागून तो कायद ना जाल्यार ते मागण्या जाबाब ना एक्चुअली सावंडिंग एकदम बरें जाता आयको एकदम बरें जाता आनी सोसरा रितीन चोयलें एकदम बरें म्हळ्यार तो कायद ना ते मागण्या न्हू ते मागण्या जाबाब ना आर्गांची जो तेका लागून तुवें जाण जावपा जाय सोर पोते जा देव तूं कित्याक दिसता फाल्स मागणी तुगे घेतो म्हणून संवसारां धाकले अधिकार आहाय तेच घेयनाय आनी सोर पोते जा देव तुगे फाल्स मागणी घेतलो ना तुवें पवित्र पुस्तक शिकपा जाय आनी तुवें मागण्या करपा जाय बापाक जेजूच्या नांवान आप्रसाद तुगेले मागण्या जा बाबा आर्गांचे जो John 16:23 आज Matthew 24:35 रेडी दवर आणि कोण Acts 4:12 दवर आणि दुसरे कोणाचे वरवीं सोडवण मेळोंक शकना एकूच नांव दिलां आमकां मोडपाक आला उलो मारपाक देवाक ते जावन आसा जेजू ख्रिस्त कित्याक फकत जेजूच्या नांवान पातकांचें बोगसोणें आहा पातोक आहा थिंगा देव केन्ना जाबाब दिना आर्गां जेजू Matthew 24:35 स्वर्ग आनी संसार सर्वतलो म्हळ्यार म्हजें उत्तर सासणाक घेता देव म्हणटा फिक्स्ड तेंच जातलें तेच भाशेन जातलें तूं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बोले गेलो एक कंप्लेन घेवन आनी तेका सांगिल्लें म्हणटा चोय हांवें मरे लायटी बाटून कितू पाटी चालू केल्या लायट चालू जाता फॅन केन्ना चालू जायना मरे तो म्हणटा तूं पीस जाला अरे ते भाशेन केन्ना जावपाना लायटी बटन मारल्यार लायट येतली फॅना बटन मारल्यार फॅन येतलो तूं कंप्युटर कंपनी बोले गेलो आनी मोबायल कंपनी सांगला कितें रे टू मारल्यार 4 येयना मरे टू मारल्यार 4 येयना तो म्हणटा येवपाना आनी 4 मारल्यार म्हाका 6 जालो येयना तो म्हणटा अरे ते भाशेन जायना रे कित्याक ते प्रिंटेड बोर्ड भितर आहा तो फिक्स्ड आहा रे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अरे ते वायरिंग भितर फिक्स्ड आहा त्याक लागून तूं शिकपा जाय खंयची लायटी बटन आनी खंयची फॅना बटन आनी त्या प्रमाण तुवें मारपाचो कंप्युटर कंपनी मोबायल कंपनी सेम अरे तुवें शिकपा जाय तो कॅटलॉग घे आनी शिक मरे हो बटन मारल्यार कितें जाता तो बटन मारल्यार तेका लागून कित्याक ते भितर वायरिंग प्रिंटेड बोर्ड फिक्स्ड आहा तो तुज्यान हालोवपा जायना सो तुवें शिकोन तुवें तो मारपाचो कंपनी सांगत ते भाशेन आर्गांचे जोक आनी तूं कित्याक जाता तूं कसली मागणी करून जाताय आनी देव थंय घेतो म्हणून तुवें जाण जावपा जाय देवा गेली मांडावळ देवागे उतर स्वर्गार फिक्स्ड आहा सासणाचे सासना ते कोणाच्यान हालोवपा जायना तुगे व्हडल्यान तुली व्हडली प्रिविलेज आनी देण जावन आसा देवागे उतर शिकप आनी तेच भाशेन मागणी करप देवान सांगिल्लें ते भाशेन आर्गांची जोक Psalms 119:89 काढ Ephesians 5:19 काढ कोण Forever, O Lord, your word is settled in heaven. ते फिक्स्ड ते तुज्यान हालोवपा जायना सो केसो मागण्या दाखयता पवित्र पुस्तकां स्त्रोतां गितां भक्ती गायना सोम्याक वाकाणपाची आनी कोणा न्हू तुगे स्त्रोतां सोम्याक वाकाणपाची तुगेली गितां सोम्याक वाकाणपाची तुगे भक्ती गायना सोम्याक जेजूकू वयर काडपाची तेजे भायर तुज्यान केसले मागण्या करूं जायना कित्याक फिक्स्ड सासना सासना पवित्र पुस्तक एकू मागणी आमी दाखयता स्त्रोतां गितां भक्ती गायना जेजूक वयर काडपाची तुका जाय पावरफुल पवित्र आत्मा तुगे जिवितां फिरलोलो वर्ती वर्ती मिलाग्रे अजापां केल्लो देवागे उतोरा परमणोस ते चान्स मोडा तुगे जिवितां वर्ती मिलाग्रे आनी अजापां करूं तूं तो देवागे उतर मांडावळ घेयना
तेक आशा हा तुका हेल्प करूं आनी तेक जाय तुका सगळ्यांनी म्हणजे तेका जायना की त्या देवागे उतर ना थिंगा आर्गां जेजूक हालेलुया तेका लागून संवसारा उतरां घेनाका संवसार जायते मांडावळी करता ते उतोरा भितर पवित्र आत्म्या फिरपा चान्स पडना आर्गां जेजूक आता आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट उतर जे उतरां भितर पावरफुल पवित्र आत्मो फिरतलो तें जावन आसा उतरां भितर आनी एक उतर आहा आतां तुवें पवित्र पुस्तकांत एक उतर घेवपा जायना ते उतरां भितर आनी एक उतर आहा ते उतरां भितर आनी एक उतर आहा ते उतरां भितर आनी एक उतर आहा तूं तो तुगे घरां लायटी कनेक्शन घेता सिस्टम आहा न्हू तूं सांगलें ते इंजिनियर हॅलो इंजिनियर बरें मरे म्हाका मातशें लायटी कनेक्शन दी हांव यो केदोन येता हात येता तो वास म्हणलो पिसाला एप्लिकेशन घाल मरे तुगे प्लान अटॅच कर मरे तेका सिस्टम आहा मागीर तें थिंग दी मागीर तें थिंग दितकच हांव मागीर तें म्हगे सुपिरियराक दिता तो सुपिरियरीन चॅक करतलो मागीर ते दुसरो तुगे लायन मॅन येतलो चोयतलो थिंग आनी पोल जाय कितें सो सिस्टमा भितर सिस्टम आहा आर्गां जेजू तुज्यान जाय ते भाशेन करूं जायना तेच भाशेन तुवें जाण जावपाय देवाच्या उतरां भितर उतर आहा ती आख्खी मांडावळ घेयल्यार ती मिलाग्रे मेळटा ती ओतपणां केल्या ती मिरिकल तूं केशी मेळना God is a God of order and not disorder. Systematic देव Luke 12:31 सांगता स्वर्गींचें राज पयलें सोद स्टेप फर्स्ट स्टेप स्वर्गीं राजा पयलीं भितर सर Mark 16 सांगता those who believe and are baptized clearly so सोत मानून पवित्रान घेतकच तो म्हणटा तेच्या फाटल्यान कुरो जातलो ओपन डिक्लेरेशन हांव आनी कोण ना मानना फकत जेजू मानता ऑटोमॅटिक बायबल सांगता मिलाग्रे तुजे फाटल्यान जातले तूं आनी सांगो नाका देवा मिलाग्रे कोण ऑटोमॅटिक फ्लो येतलो मिलाग्रेचो सोसरा उतर गेले सोसरा मांडावर गेले कांयच जावपाना कित्याक पवित्र आत्मो तेज भितर फिरना एक एकदम इम्पॉर्टंट लॉ देव सगळें कोत्ता जेन्ना तूं तेका उमको टायम दिता मागण्यांक लोकांगे मेन एक्सक्यूज हांव मरे सारको बिजी तेका लागून संडे प्रेयरा तुमगे पावपाना तुज्यान म्हणूं जायना मुगे घरा प्लान घेवन हांव वयतलो आतां टावन प्लॅनिंगा आनी तूं थिंगा 7 उबो आहा आनी कितें रे टावन प्लॅनिंग तेका खबर ना बिजी मनीस म्हणून 7 वर जाले उक्ती केला तेंगे टायम 10 o'clock आनी आफ्टर 5 o'clock वयता आनी तेन्नाचे फोन म्हणटा खूंय गेले रे सगळे तेका खबर ना बिजी म्हणून अरे तुम कितें येयनाय थिंगा सकाळीं 7 तो म्हणटा आमगे टायम 10 to 5 ते टायमार यो मरे हांव तुका मेळटाय तर तूं खबर ना बिजी म्हणून केन्ना तूं हे भाशेन करतलो केन्ना करपाना तुवें देवा स्पेशल टायम दवरूंकूच जाय प्रॉवर्ब 18:17 सांगता आय लव देम दॅट सीक मी अर्ली हांव मोग कोता जे मनीस म्हाका सकाळीं फुडें ओ पयले म्हाका बुजतात आनी एक एकदम इम्पॉर्टंट तें जावन आसा प्रोटोकॉल एक मान आनी रेस्पेद दिवपाची मांडावळ तूं त्या मिनिस्टरा बरोबर वयता कित्याक तुगे व्हरतें काम जावपा जाय आनी तूं जाणा त्या भयंकर पोदया कित्याक तो अधिकार तेच्यान तुगे दुस्मानाक कांय न्ही करूं जाता भायर उडोवपा जाता आनी तुगे लायफ वयर काडूं जाता कित्याक तो जोडटी घालपाचो अधिकार सगळे अधिकार जोडटी घालपाचे तेका लागून तूं एकदम केअरफूल आसतलो कितको तूं न्हेसता कितको तूं तेजे पयलीं उबो रावता कितको तूं हालतेपणान उलयता सगळे मांडावळ तूं जाणा आनी सोर पळयता देवाको तूं वरती मिलाग्रे सोदिता तुगे लायफ जोयतिवंत करूं मोतोको स्वर्ग जोडूं आनी तूं त्या देवा मान रेस्पेद दिना रीड दॅट Psalms 29:2 बायबल सांगता सगळी मोहिमा तेका वचपा जाय क्वॉलिटी टायम दिता मागण्यांक देवागे राजवटी पयस काडा शिव वर्तमान फुकट म्हणटा शिव वर्तमान तूं दिवपा तेका पयशे लागताय केन्ना तूं रोफे टीव्ही पयशे सुसेगाद तूं घराक बसोन ती बेसांव घेता तुगे घरा शांती आनी समाधान केन्ना तुवें रोफे टीव्ही पयशे धाडे देवाक व्हरतो मान आनी रेस्पेद दी कित्याक जेन्ना तूं मान रेस्पेद दिता तूं उतरां भितर आसता पावरफूल पवित्र आत्म्या फिरपा चान्स तुगे जिवितांत पावरफूल वस्तू करूंक आर्गां जेजू एक कोडकार येयलो तो म्हणलो जेजू दाविदाच्या पुता राजाचो राजा तूं आनी बायबल सांगता तो कोडकार साप जालो
आर्गांनी वखण दिता आसतो नाचला दावीद म्हणटा हांव मुगे देवा मुखार नाचिलो तेगे बायलां तूं आनी कितें ना तूं राजा म्हणटा तो म्हणटा ना मुगेलो देव आनी तो नाचीत रावलो लॉज नाका एक्शन बी करूं तुगे देव तो तूं बेसांवान बोरपा देव मोतो स्वर्गार व्हरपा देव सासणाचें जिवीत दिवपा देव जय दिवन जिवीत दिवपा देव ते देवा मुखार तूं कितें ना तो कितें म्हणटलो हांव व्हडलो मनीस सगळो लोक म्हाका वळखता आनी हांवें थिंग धाकल्या भुरग्यां भाशेन नाचपाचें शी 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 ते धाकल्या भुरग्यांक कोण एक्शन हांव करपा ना 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 तुगे देवा मुखार तूं नाच आनी एक इम्पॉर्टंट कांयच तुवें जाण जावपाचो तूं पावरफूल देवागे पदवी तुगे जिवितांत जाय जाल्यार तें जावन आसा तुवें मागोशनी होणें तुगे मिलाग्रे सगळे तयार आहाय क्लियर मनान दवर तूं तो एक घर बांदिता आनी त्या घरांत तुका लायटीची आनी उदकाची गरज तूं उदका डिपार्टमेंटान बोले वचपाना सांगपा चोय मातशें एक व्हडली टांकी बांदय आनी तितून उदक बरें कित्याक हांव घर काड थिंगा तो म्हणटा आमकां ऑलरेडी टांकी आहाय तुगे घर खंय मुगे घर हे थिंगा आमी ऑलरेडी पायपलायन ऑन दवरलो मरे मुगे घर काडचें म्हणून तुवें पायपलायन दवरली तूं जाणा आसलो हांव घर काडटा म्हणून तो म्हणलो ना म्हळ्यार आमी जाणाय जायत लोक थिंगा घर काडपा आहा तेका लागून आमी कितें केलां आमी पयली हेवी ड्युटी एक पायपलायन ऑन दवरली थिंगा अरे तूं पयलें उदक ऑन दवरलां मुगे घर काडचें म्हणलें तो म्हणलो वय तुज्या लायटी डिपार्टमेंटा बी वचना चोय येता मातशें तुमकां न्युक्लियर प्लांट ना जाल्यार मातशें घे कित्याक म्हाका मातशें लायट जाय घर बांदता तो म्हणटा आमकां आहा रे सगळें न्युक्लियर प्लांटान ट्रान्सफॉर्मर सगळें आहाय तूं घर खंय काडा हे थिंग काड रे थिंग आमगे ऑलरेडी हेवी ड्युटी ट्रान्सफॉर्मरान लायन आहा मरे ऑलरेडी आहा तूं जाणा आसलो हांव घर काड म्हणून अरे आमी जाणाय रे जायत लोक थिंग घर काडो म्हणून तेका लागून आमी पयलो हेवी ड्युटी वता कित्याक आनी जायत गरे पाहाय सो तूं घर काडची होणें गव्हर्मेंटान तुका सगळें तयार करून दवरलां उदक इलेक्ट्रिसिटी आनी कितें गॅस जाय आनी कितें शिमीट आनी कितें जाय तें सगळे फॅक्टरी घातला कित्याक तो जाणा तुका तें जाय पोटो म्हणून तेच भाशेन तुवें जाण जावपा जाय सोर पोतेरा देवान सगळे तुगे मिलाग्रे रेडी केले जेन्ना जेजून हुर्सार मुळे सोंपाजले आर्गां जेजूक येस गिव अ बिग हँड टू द लॉर्ड तुगे मिलाग्रे तयार तूं जेन्ना मागणें कोता देव तुगे मिलाग्री तयार करपाना दे भाशेन तूं लायटी स्विच ऑन मारता तूं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक फोन मारपाना अरे हांव हिंग लायट ऑन मारता तुमगे थिंग जनरेटर ऑन आहा मरे तूं केन्ना म्हणपाना तो म्हणटा वय रे आमी सगळें केला तुका जाय तें लायट पेटय फ्रीज पेटय टीव्ही पेटय कितें जाय तें कोर आमी कोण गेलना कितें आमी ऑलरेडी तें दिल तुका आनी आमकां जाय तें तूं उजार केलोलें तेच भाशेन सोर पोतेदार देव जाय तेणें सगळें मिलाग्रे तयार केलें तें तुवें व्हरोंक तुवें क्लियरली जाण जावपा जाय मुगे मिलाग्रे देव हांव मागणें कोता आसतना तयार करना ती ऑलरेडी तयार केली 2000 वर्स फाटीं जेजून हुर्सार जेन्ना म्हळें सोंपाजलें एक म्हळ्यार सांग मुगे मिलाग्री तयार आहा आर्गां जेजूक क्लियरली तुवें जाण जावपा जाय तुगे मिलाग्री तयार आहा तेका लागून देवा बोले रोण नाका देवा तूं मुगे मागण्याक आयकिलें देवा तूं म्हाका पेकोवपाक पेकयलो देव हांव ग्रेस केलो तूं सोतमान ना म्हणजे भायर सरना तुवें सोतमानू जाय तुगे सोतमानलें तुगे मागणें दुसरें आतां तुगे रोडपा मागणें जावपाना शिणपा मागणें जावपाना सितमेंत करपा मागणें जावपाना तुगे मागणें जातालें थँक्यू जीजस आर्गां जेजू थँक्यू म्हळ्यार घेयत राव थँक्यू म्हळ्यार घेयत राव एक रॉक पारता बायल येयली आनी जेजू तुका क्लियरली दाखयता कितको मांडा व्हडी येता ती चलता ती एक रॉक पारता बायल येयली आनी जेजू चलता आसतना जेजू खबर दाखयना हांगा आसतना हात लायलो आनी ती मिलाग्री मेळ्ळी जेजूगे पावर फ्लो जालो जेजू म्हणटा कोणें म्हाका हात लायला हेच मतलब तो म्हणटा म्हाका खबर ना कोणें म्हाका हात लायला तो कोडे दादलो आसो तो कोडे बायल आसो कोडे सुणप आसला हांव नेना म्हळ्यार मुगे पावर केला कोणा पिकोवणी मेळ्ळ्या सो तो दाखय तुका मुगे पावरा केन्ना डिस्प्यूट ना देवागे पावर सोदां फ्लो जायता तूं बावरता तूं टच कर आनी घे जे भाशेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तुगे कनेक्शन घायलां आनी तुका सगळे हाडे वायरींग करून दिलां तूं केन्ना म्हणपाना चोय रे मुगे लायट पेटना फॅन पडना अरे ते आमी सगळें कनेक्शन केलां
तू खबर ना तू भावार्थान तो स्विच मार आनी ऑटोमॅटिक लायट येतलो तू भावार्थान फ्रीज ऑन येतलो कित्याक हांव ऑलरेडी केला तेच भाशे थंय जाण जावपाचें तूं तो सोतमातला जेजून सगळें तुजे पासो तयार केला तूं भावार्थान तें घेयत राव जेन्ना तूं आर्गां दिता जेन्ना तूं वखण दिता ती वस्तू ते पेकोणी मिलाग्रे बेसां तुगे जिवितांत येयत रावतली आर्गां जेजूक दिता कित्याक 40 वर्सां जालीं म्हाका संन्यास लागल्या 4-5 पाटी हांव साधना वयतालें टॉयलेटाक तेन्ना म्हाका पोटान म्हणजे चलोंक जायना जाल्यार पोटान दुखतालें हांव आनी वतालो हांव म्हणजे हांगासान फोडटालो सारको फोडटालो तो बांदलो म्हणटकीर हांगा फोडूंक लागतालो दुर्यांक म्हणजे हांव दुर्यांक बांदतालें तरी म्हाका न्हीद पडनासलें न्हीद येयल्यार छडक करून फोटायतालो दोळे म्हणजे गेले न्हिदेन 40 वर्सां जालीं हांव त्रास काडटा आतां जेजू लेगीत बाबा ना तूं सांगता हांव सारकी बरी आहा बाबा हालेलुया काय ना 24 वर्सां लागता बाबा दुसरी बार म्हणजे चोडवाक तो जायना हा बाबा व्हडलें मूत तेका जायना इतले त्रास त्रास जाताले दादोर माताचे मास येयला तेन्ना तेका मूत सुट्टा हाडलें बाबा पयलीं हाडलें बाबान सांगलें बरें जातलें फोन केलो काना फोन लाय म्हणून फोन केली बाबा फोन करतरी तेका हाडलें हिंगा हाड म्हणटा हिंगा हाडलें हिंगा हाडटा दोळ्याचे थापट बांदत कस मूत जालें बाबा थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थँक यू My brother, and last year he went to Switzerland and 4 months he was not having a job. We used to call at home and used to say like, Mami maka kam na. Then I was watching Rocket TV, then I just seen that this thing Jesus never fails and I just got the number. So next day I just called up, I said like, okay fine, what happens? Like I'll just call up and I'll ask the brother to pray for my brother. So I called him up, he said your brother will get a good job and he'll be getting a good post. It was last year. My brother called up at home after 3 days saying that, Mommy, I got a good job and I'm on a good post. I was totally shocked. The topic was closed. Like, I didn't knew that I have to come here to give the testimony and all. 3 days before, I just had a problem again. I called up brother and I didn't come. So then he said, if you give the testimony, the devil will go over it. And there was a problem again with my brother and when I spoke to him, he prayed and the other problem also has been solved. Praise the Lord. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड तुजो भाव एकदम क्रिटिकल आसलेलो तेका आयसीयू पंचरकोणी आमी मागण्यांक घालो ब्रादर श्रीला कडेन आनी ब्रादरान रोखडी प्रे केली तेकी सगळें एक ऑर्गन सारको बंद जावन आसलेलो आनी सैक एश कोन्न आसलेलो तेका खंय कोण आसलेले सगळें आंग आख्खें आंग तेजें सुयान भोवन सैक फुरसार मारले भशेन आसलेलो म्हाका गोत रावली ब्रादर श्रील सांगो ते भशेन तूं मुखार वच मुखार वचत रावली ब्रादरान जायती प्रे केली एक तेजें चालू लागले ब्रादर सगळे ऑर्गन्स झाले सगळे नॉर्मल येयले आनी लास्टाक तेका जोर आनी ब्रिथींग प्रॉब्लेम जाले ब्रादर आनी तुका आनको गायले मागण्यांक तुवें प्रे कोन्न आनी तेका जोर ना ब्रादर आनी फकत तेका मातशें ब्रिथींग प्रॉब्लेम आसा आनी तेका वेंटिलेटर काल तेगेलो 1 म्हयनो जालो आयसीयू आसा आनी आज डॉक्टरान सांगलां फाल्यां लोकून तेका शिफ्ट कोतली Thank you, Jesus. आयसीयू तो भायर मरण कॅन्सल ब्रादर तूं सगळे आतां टिमी थँक्यू म्हणटा तूं फोन मारप आसा तुवें रिप्लाय केला आमकां बरो कोन्न तुमचे बेडसां पळोवन सांगून दिसता की पास्टर एक मॅन ऑफ प्रेयर जावन आसा तें फेल वचना हांव हालीं दुयेंत आसलो हॉस्पिटलांत आनी म्हजी गॅरंटी नासली डायबेटीची आनी ब्लड प्रेशर ब्रदराक ही खबर कळना म्हणून ब्रदर धांवन येयलो ब्रदर विनसीट घेवन आयलो ताबडतोब तेमी त्या रुमान मुगेले मागणी केली म्हाकाय गॅरंटी नासली हांव आसत नासत म्हणजे चोवपाक जायनासलें उलोवपाक जाय ब्रदर जळ कित्याक म्हणून तेच्या वेळार तेमी दोगांयनी ही मागणी केली तेन्ना म्हाका सारको नवो धीर दिसतालो कांय दिसां भितर हांव परत मुगेले घरा पावलो Angels are standing guard in Jesus' name. In the name of Jesus. Crush you in the name of Jesus. Jesus,
They stay in the new house. All the spirits, I cover all that house with the blood of Jesus. I cover the blood of Jesus. I cover that house with the blood of Jesus. Oh, they can die in the name of Jesus. Amen. रक्तान आमकां सुटका मेळ्ळ्या Right. ओके